अंतरस्रावी विकारा खातीर योग हो एक सुंदर अतिसूक्ष्म पूण व्हड आणि कठीण विषय समजावपाक आणि समजुपाक प्रयत्न करूया. प्राण्यांच्या शरीरात वेगवेगळे संस्था असतात. श्वास, पचन, मज्जातंतू, काळीज, शिरो, उत्सर्जन, प्रजनन, मांस, हाडां, कात ह्या भायर एक व्हड संस्था आसा, ग्रंथीची संस्था. तातल्यान तरेतरेचे स्राव म्हळ्यार सिक्रिशन्स भायर येतात. हातून दोन तरेच्यो, बाह्य ग्रंथी आणि अंतर्ग्रंथी. बाह्य ग्रंथी म्हळ्यार तांचो स्राव खंयच्या तरी भागांत इंद्रियांत वता. उदाहरण घेतलें जाल्यार लाळ तोंडांत, आंब आनी पाचकरस पोटांत, ल्हान आट्याचे पाचकरस आंतड्यांत. दुसरे म्हळ्यार अंतस्रावी. तांचो स्राव परस्पर रक्तांत वता म्हणून तशें तांचें नांव. ह्यो शरिराच्या वेगवेगळ्या जाग्यार असतात. तांच्या स्रावांक संप्रेरक अशें म्हणटात. प्रत्येकाचो संप्रेरक वेगळो, कार्य वेगळें, खूब व्हड आनी सूक्ष्म. गळ्यांत थायरॉयड, ताचे संप्रेरक थायरॉक्सिन. ताचे बरोबर पाराथायरॉयड, पाराथ हॉर्मोन. मूत्रपिंडा वयर एड्रिनल, ताचे एड्रिनालिन, नॉर एड्रिनालिन, कॉर्टिझोल. बायलांचो अंडाशय, ओव्हरीज, ताचे इस्ट्रोजन आणि प्रोजेस्टेरॉन. दादल्यांचे अंडाशय टेस्टोस्टेरॉन. ह्या सगळ्या ग्रंथीचो नियंत्रक पिट्युटरी मेंदूच्या फुडल्या भागात येदो ताणे एदी गांठी. ताका मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा, अंतरस्रावी ग्रंथीच्या वृंदवादकाचो स्वामी अशें म्हणटात. ताचे तर जायते संप्रेरक. त्या भायर आनीक कांय मुखेल ग्रंथी आसा ज्यो पिट्युटरीच्या नियंत्रणां सकयल नासता. काळजाच्या वयर थायमस, पोटा फाटल्यान पॅन्क्रियास, स्वादुपिंड, ताचे इन्सुलिन आनी ग्लुकागन. आनी एक ग्रंथी आसा पिनियल ग्लँड, ताचेर आमी व्हडलें लक्ष दिवना. ती बारीक मसुरी येदी पिट्युटरीच्या कडेनूच आसता. तिका वेस्टिजियल ग्लँड म्हणटाले, म्हणल्यार अवशेष ग्रंथी म्हणटाले, कारण ताजे बद्दल आमकां कांय खबर नाशिल्लें. पूण आज जे संशोधन चल्लां ताजे पासून कळटा की एंडोर्फिन्स आनी सेरोटोनिन हे अंतस्राव तिच्यातल्यान येतात. सामान्याच्या भाशेत ताका हॅपी हॉर्मोन्स म्हणटात, म्हणजे दूख आसा ती कमी करता म्हणून. त्या भायर न्हिदेची वेळेची जी रिदम आसा ताका सर्कॅडियन रिदम म्हणटा, ताजो तालमेल ती सांबाळटा. तर अशे संप्रेरक शरिराची जायती व्हड पूण सूक्ष्म अशी कार्यां करतात. शरिराची वाढ, रक्तदाब, काळजाचे ठोके, बायलांची मासीक पाळी, गर्भाशय, गर्भवाढ, रक्तांतले साखरेचे प्रमाण, कॅल्शियम प्रमाण सांबाळप तो एक व्हड विशय आसा. ताका लागून तांचे रोग लेगीत जायते. मुखेल म्हळ्यार संप्रेरक प्रमाण वाडटा नाल्यार कमी जाता. आयचो विशय अंतस्रावी विकारां खातीर योग साधनेचो उपयोग. वैद्यकीय उपाया बरोबर शास्त्रशुद्ध योग साधना केल्यार फायदे खूब जातात. कांय विकार पळोवया. गोडेंमूत हाका जायतीं आसना फायद्याची, पूण मुखेल म्हळ्यार ज्या जाग्यार स्वादुपिंड आसा त्या फाटीच्या भागाक पीळ घालप. तातूंत येता वक्रासन, अर्धमध्यचंद्रासन, पादहस्तासन, चक्रासन. थायरॉयड रोगां खातीर मान ताणटा तसलीं आसना, उदाहरण भुजंगासन. रक्तदाब वाडले जाल्यार शवासन सामकें बरें. मासीक पाळये खातीर आनी वाचपणा खातीर पवन मुक्तासन, शवासन. ह्या सगळ्या बरोबर सूर्य नमस्कार केल्यार चड बरें. त्या भायर कपालभाती, भस्त्रिका, प्राणायाम करीत जाल्यार अति उत्तम. परिणाम बरो जाता. ह्या विशयाचेर चिंतन करतना एक व्हड विशय म्हळ्यार शरिरांतली आमची 7 ध्यान चक्रां. हें ज्ञान भारतीय ग्रंथांमदलें. ग्रंथी स्थूल आनी तांचे माध्यम संप्रेरक हॉर्मोन्स, आनी चक्र आसा ती सूक्ष्म. तांचे माध्यम प्राणशक्ती, स्पंदना आनी कंपना. वयल्यान सकयल जर पळयत, पिनियल सहस्रार चक्र, पिट्युटरी आज्ञा चक्र, थायरॉयड विशुद्धी चक्र, थायमस अनाथ चक्र, एड्रिनल आनी पॅन्क्रियास मणिपूर चक्र, बायलाचे अंडकोश स्वादिष्टान चक्र, दादल्याचे अंडकोश मुळाधार चक्र. हांच्या परस्पर संबंधाचेर जगभर जायते संशोधन चालू आसा. ह्या चक्रांच्या स्पंदनांचो योग्य उपयोग करून अंतस्रावी विकारांचेर आमी विजय मेळोव येता. काळूच थरयतलो.